देवाचे वेदी सोरी हावेता कुशाल काय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास करून हावेता देवाचे विश्वास करून हावेता तुझो स्वर मोशको बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक फोट तुमचे सवे आसूं मोगाळ बाबा भणिनो जी कोण जेजूचेर विस्वास आनी बाबार्थ ठेवता तांचो काळजाचो संबंद जेजू सवे तीर आसता आनी अशें आसतना तो उलयता ती उतरां पवित्र पुस्तकांतल्यान तो दिता ती सुचना मानून घेवंक आमकां आयते जाता कित्याक आमचो विस्वास बाबार्थ ताचेर आसा पूण जेन्ना जेजू आपलो भौशीक वावर करतालो तेन्ना सगळ्यांचेंच मन अशें उक्तें नासलें कांय जाणां तो सांगता तें आयकुचे बोलदेक ताचेर टिका करताले तांचे कान नापलेले आसले आयज आमकां असलेंच मन आनी काळीज मागुया जंय उक्तेपणी आमी जेजूचें उतर आयकता ताचें देवपण मानून घेता आनी आमचो विस्वास ताचेर ठेवून आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता तेच बरोबर जे कोण कश्टवता ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसाक लागून तांचेय पासत आमी मागया आनी पवित्र मिसाची भेटेक तयार जातना आमची पातकां वळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणया हांव पातकी सरफुल्या देवाक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजो गुन्यांव सांगता मोरान चिंतून तोरान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात अमोचो अपराध अमोचो अपराध अमोचो बरो अपराध ह्या पासत बघयो सुद्दां सकवार बरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पुलदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थया सर्वेस्परा तुजे पुर्जेचे अपराध भोगोस आमच्या असक्तायेक लागून फातकांच्या बांदपासांनी आमी सांपडल्या तांतली आमकां कोणवळायेन सुटय आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणां जेरमयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप सगळेच वाटांनी आकांत जायते जाण अशें म्हणून म्हज्यो मस्कोऱ्यो कोत्तात ते हांव आयकतां ताका लावन दिवया म्हजे इश्ट कशे चलताले ते म्हजे गोठान पडूंक रावूंक लागले गोडेक तो फासांत पडून फटवतलो आमी ताका जिखतल्या आनी ताचो सूद घेतल्या पूण एका बोलवंत विरा सारको सर्वेस्पोर म्हज्या सांगाताक आसा म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जोईत वडटलो आनी ते सोकलाक पडटले
आपूण हारवले म्हूण ते लोजेन बोत्तले केदी लॉज सोदां तोगपाची विसरून नजो तोसली. पूण तूं दोळबरांचो सर्वेस्परा सोगल्यांक नितीन तपासून काडटाय. अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तूं थाव घेताय. तोर्तांचो तूं सूद घेतलोय तो म्हाका पळोवं दी, कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेस्पराक गायोना करात, सर्वेस्पराची वाखाणी करात. ताणें नोस्त्या मनशाच्या हातांतलो गोरिबाचो जीव निवारलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पोर म्हजें खडप, म्हजें खोट. म्हजो सोडवणदार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. तो म्हजो धार, म्हजो बलिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. मरणाची लारां सोभोवतीन म्हजेर उप्रासलीं. नाटाक करपाचो लोट म्हज्या आंगार आयलो. नरकाच्या सांकळ्यांनी म्हाका बांदलो. मरणाच्या बांदपासांनी म्हाका दवरलो. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. आदार दी म्हूण म्हज्या देवाक प्रार्थन केलें. आपल्या मंदिरांतसून ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. उद्गार. तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजे सोबे आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवां पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूक फातरावंक जुदेवांनी नव्यान फातर उखल्ले. जेजून तांकां सांगलें, बापाचे पोदवेन जायत्यो बऱ्यो करण्यो हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार करून दाखयल्यात. तांतले खंयचे करणे पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुदेवांनी ताका जबाब दिलो, बरे करणेक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिना, पूण तुजे देव निंदे पासत, कित्याक तूं मनीस जावन आपूण देव म्हूण सांगताय. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगतां अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलेलें आसा की ना? पवित्र पुस्तकांतलें उतर मोडू नजो. म्हणटच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा. आनी बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारांत धाडला आसतना तरी हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें सांगलां. देखून तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा करताय कशें म्हणूं येता? हांव म्हज्या बापाच्यो करण्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरूं नाकात. पूण हांव त्यो करतां जाल्यार
जरी तर तुमी म्हजेर विस्वास ठेविनात त्या कोन्याचेर तरी विस्वास दवरात आनी अशें बाप म्हजे सोबे आसा आनी हांव बापा सोबे आसा म्हूण मानून घेयात आनी हें तुमच्या मनान ओदीक ओदीक रिगून दी. त्या वेळार ताका नव्यान धरूंक सोदताले पूण तो तांच्या हातांतलो सुटून गेलो. जुआंव पयलीं जॉर्दाना पोलतडी स्नान दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो. जायत्या जाणांनी ताचेशी येवन म्हणलें, जुआंवान कसलीच गुणां करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलेंय खरें जालें. आनी जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. बाबा बडिलो, एक दीस एक ऑर्केस्ट्रा आसलो आनी ह्या ऑर्केस्ट्राक लोक जायतो बोल्लोलो आनी तातूंतलो ऑर्केस्ट्राचो डायरेक्टर ताणें एकल्याक ट्रम्पेट वाजोवपी हाका स्टेजीच्या फाटल्यान दवरलेलो आनी तो ऑर्केस्ट्रा वाजता आसतना ताका एक धाकटो रोल दिलोलो. फुडें आसा थंय सगळे ओगे रावप तेन्ना तो ट्रम्पेट स्टेजी फाटल्यान ताण वाजोवपाचो आसलो. ऑर्केस्ट्रा चलता आसतना जेन्ना ताचो वाजोवपाचो वेळ पावलो तेन्ना फाटल्यान बॅक स्टेज कोणाचोच आवाज येवंक ना. दुसरे फावटी तो पीस तेन्ना वाजता तेन्ना दुसरेय फावटी आवाज येवंक ना. हो ऑर्केस्ट्रा खबर जातूच फाटल्यान जेन्ना डायरेक्टर गेलो तेन्ना पळोवंक गेल्यार सेक्युरिटी गार्ड आसले ताणें हो एकलो ऑर्केस्ट्रा वाजोवपी ताका गोट धरून आसले आनी सेक्युरिटी गार्ड डायरेक्टराक म्हणूंक लागले, पळय तूं ऑर्केस्ट्रा वाजयता तेन्ना हो कोण एकलो आपूण ट्रम्पेट घेवन भितर तुका डिस्टर्ब करपाचो आसलो. बाबडीनो, सेक्युरिटी गार्ड तांकां खबर ना हो ऑर्केस्ट्रांतलोच मनीस म्हणून आनी तो तांकां सांगूंक प्रयत्न करताले तें समजनासलें. जेजूच्या जिवितान अशेंच कितें जालें. जेजू जायतो प्रयत्न करतालो आनी आमी ह्या दिसांनी शुभ वर्तमान आयकत आयल्या आपूण देव म्हूण सांगूंक तो प्रयत्न करता तांकां, पूण जुदेव ते मानून घेना. तांचें मन फकत तांचें शास्त्र, तांचें मन फकत जें कितें तें जाणा आसलें तितलेंच. पूण जेजू कितें सांगूंक सोदता तें समजूंक सोदिना. मन तांचें उक्तें नासलें, धांपलेलें आसलें. आमकांय असले जायते मनशां मेळटा. कांय फावटी देवाचो प्लॅन कितें तें ओळखून घेवचे सुवातेर ती आपलोच प्लॅन फुडें व्हरता. वो कांय फावटी आमकां असलीं मनशां जायते कोणी मेळटात जंय आमी काम करता थंय. कांय फावटी आमच्या घरांनी जी आतबोट घालूंक आमच्या प्लॅनान वावरिना, सुचनाय दिवंक वावरिना आनी कोत्तल्याकूय आडखळ हाडटा. असलीं मनशां आमकां जायते फावटी मेळटा. म्हणटच प्लॅन देवाचो कितें ही येवजण मनान घेवन उक्ती मनान आपणावचे बोल्देक आडखळ जाता. जे भाशेन हेजी देव जेजूक आडखळ जाली. देवाचो प्लॅन तांच्या मुखार व्हरूंक ते दिनासले. असलें मन तर आमकां दुरेकल्याक आसा जाल्यार आमी ताचेर नियाळ करूंक गरज. देवाचो प्लॅन कितें तो ओळखून गरज. दुसरें आमी जंय वावर करता, जंय आमच्या घरांनी आमी रावता तेन्ना आमी आडखळीचो फातर जाता हो बऱ्या उक्त्या मनान हो देवाचो प्लॅन, आमच्या घराब्याचो प्लॅन, आमच्या कंपनीचो वा आमच्या खंयचेय जंय वावर करता तो प्लॅन फुडें व्हरूंक आदार दिता. आमी आडखळीचो फातर जावचो न्हय, पूण उक्त्या मनान हो देवाची येवजण, मनशाची येवजण फुडें व्हरूंक आमी हातबोट घालूंक आमकां आदार करपाक मागुया. देणी आमची बेजोड मागता, आमची काळजां तातूंत घालता.
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पविदा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदोवाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थया. काकलूत सरा देवा, तुजे वेदी भोंवतणी आमकां एकठांय करून हो योद्न तुका फावो ते परी भेटोवंक आमकां करपा दी. तातूंत सोदा वांटो घेवन सासणाची सडवण आमी जोडशी कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काड्यान सर्वताय आमी तुका दिन वाचून फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करून पावली तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां वडत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोळवरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्वी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंच सर्वी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उद्गार दिवन बाबर्ताचो गोठ परगटुया. सोमया जेसू, आमी हो उंडो खाता आनी एक कास इतलें पियेता तितलेय फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे यादलेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बर्मो सुदारून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. केरीत भाशेन आयज वाडदीस समारंभ जाल्या
आमच्या बाबा भयणींचो जाणी मागूंक लायला तांचो आमी उडास करता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेन धर्मदूत आनी सर्व काड तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर परवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. देवाची येवजण आमच्या जिवितान ओळखून घेवंक उक्त्या मनान ती आपणावंक आनी आमी तेच येवजणेचे भागीदार जावंक आमकां आदारान करपाक त्याच जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेंक पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समजले आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवासून वात्रेकता. तर आमकां तुजी उदारकाक लागून सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दितांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्याच एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
पातकाक मोरून आमी प्रामाणीकपणान जेवचे खातीर कुर्सार जेजून आपले कुडीचेर आमची पातकां घेतली. ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. प्रार्थया. मोगाच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या योजनांत आमी वांटो घेतला देखून तुजो आलाशिरो आमकां निरंतरी फावो कर आनी ताचे वरवीं सगल्या वायटांतली आमकां निवार. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Toi ami nis shot shipra